दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोआबाच्या मैदानाल्यो मोइसेज नेबो दोंगरार जेरिकोच्या सामकार आसलोल्या पिसगाच्या तोकशेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका आख्खो देस दाखयलो. गेलिल्यांत तें दान पर्यान आख्खें नाफ्ताली ओस्तोमतेच्या दर्या पर्यान एफ्रामाचो आनी मानासाचो गांव आनी जुदाचो सगलो गांव, नेगेब आनी जोयार पर्यान काजूर माड्यांनी बरयलोल्या जेरिको शाराच्या फालक्याचें मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें, हो देस आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे संस्थेक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तो देस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोबाच्या गांवांत सर्वेस्पराच्या निर्णया प्रमाणें सर्वेस्पराचो सेवक मोजेज मेलो. मोआबाच्या गांवांत बेतपेओरच्या सामकार आसलोल्या फालक्यांत ताका पुरलो, पूण आयज पर्यान ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना. मोजेज मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्याची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोळ देवंक नासलें. इस्रायलाचो पूत धुवो मोजेजाक मोबाच्या मैदानार 30 दीस रोडल्यो. मागीर मोजेजा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नूनाचो पूत जोजे जाणवायच्या आत्म्यान भरलो, कित्याक मोजेजान ताचेर आपले हात दवरलेले. सर्वेस्परान मोजेजाक दिलोलो तो हुकूम पाळून इस्रायलाचे पुता धुवांनी ताचें उतर आयकलें. तेतून तावन इस्रायलांत मोजेजा असलो प्रवादी आनीक दिश्टी पडूंक ना. सर्वेस्पोर ताचे कोडे तोंडा तोंडी उलयतालो. ताचे उद्देशी इजिप्त देशांत फाराव आनी ताचे सगळे सेवकां उजीर आनी देसा मुखार सर्वेस्परान खुणां आनी अजापां केलीं ते बाबतीन, आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार पदवेदार बावल्यांन आनी व्हड भें दाखोवन मोजेजान कर्तुत्वां केलीं ते बाबतीन ताचे असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाची उतर देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या आयकलेल्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. म्हणुया, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. पृथ्वीवेले समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताचे नांवाचे मोहिमेक गितां गायोना गोडात. ताचे मोहिमेचे किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितले विचित्र तुजें कर्तुत्वां. सोबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घडलेलीं विस्मितां आमकां थोटाक करतात तसलीं. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भक्ती करतल्यांनो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितलें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय. देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपल्या वेंगेंत हाडूंक आतां, दयान ताणें आमची आदीं केलां. सर्वेस्पराक जय जय.
माथेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजे तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायांच्या उतरार सगळे रुजूंक जावंक जाय देखून तुजे बाराबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकना जायत जाल्यार तो अनभवार्थी वो दोंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारान कसली वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हाजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. नानूचो पूत जोशुआ ताचें उतर आयकलें. फुडारीपण एक देवा गेलें देणें. संवसारी फुडारीपण सोडूंक आमी जायतीं हारपीत जाता वो एकामेकाक घास मारून काडटा. पवित्र सोबीत फुडारीपण घेवंक आमी देवाक विचार करता, सायबा हांव ना सायबा तें म्हज्यान जावचें ना, असो आमचो जबाब जाता. पयल्या वाचपांत देव मोजेसाचे फुडारीपणाचे दीस सोंपाडणेक हाडटा आनी आपले इस्रायल पोरशेक बासयलेल्या देसांत पावूंक जोशुएक ताचो फुडारी करता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपले फुडारीपण आपल्या शिसाच्या हातांत दिवन तांकां तयार करता. संवसारी मोन काडून उडोवंक आनी एकामेकाचो हुस्को भावपण मागणें बोगसणें आनी देवाचो काकलुतीक मोग कसो उक्तो करचो हें सांगून दिता. देव काकलुतसार आनी आमची हुस्कोताय वळखता, तरूय पूण तो आमकां फुडारी जावंक आपयता आनी हें आपोवणें आमच्या बाप्तिस्मासून येता. आमच्यांत आसलेले गूण दुसऱ्यां खातीर खर्चूंक देव आपली कृपा केन्नाच फाटीं दवरिना. एका फुडाराचो वावर देवाचो मोग आपल्या जबाबदाऱ्यांतल्यान स्फूर्ती आनी प्रेरणा जावंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक. भाग्यवंत क्लारा उंचले कुडींतले पूण आपले ग्रेसकाय सोडून गोरीबसाण आपणायली आनी मागण्या आनी प्राचिता वरवीं 42 वर्सां जिवीत सोंपपर्यान वो क्लॅरस ह्या संस्थेचो बरो फुडारी आनी वडील कशी ती वावुरली. मागणें दुसऱ्यांक स्फूर्ती आनी प्रेरणा दिवंक देवाच्या मोगान फुडारीपण जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.